भारतीय जनता पक्षाक खूब बरें यश मेळ्ळें. गुजरात आणि हिमाचल नंतर परत 3 राज्याची निवडणुका जाल्यो. तेजे भितर त्रिपुरा अशें राज्य आसा की मोर देन 48% गुजरात, हिमाचल आणि त्रिपुरा हे 50% वोट पयले फावट नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वा सकयल लोकांनी विश्वास दिला आसा. तशेंच त्रिपुरा आमचे कडेन 2013 फक्त 1.3% आमकां वोट पडलेली 2013च्या इलेक्शनाक. साधारण उमेदवार जे दवरलेले तेजे भितर एकूच उमेदवाराचे आमचे डेपॉझिट राखपाक आमकां यश आयिल्लें. पूण हे फावटी आउट ऑफ 59 भारतीय जनता पक्षाचे आनी एलायन्स आमचे आसा तांकां धरून एलायन्स पार्टनराक 8 मेळ्ळ्या, आमकां 35 म्हणजे 43 सीट आमकां पयले फावट हे मेळ्ळे आसा. आनी शुन्यांतल्यान आमी 5 वर्सां भितर थंय कोणूच आमकां आमदार नाशिल्लो. फक्त 2016 ज्यो पंचायती इलेक्शन जाले थंय आमी एक बरी प्रवेश केल्लो आनी 287 आमचे पंच थंय निवडून आयिल्ले. ह्या हितूंतल्यान त्रिपुरा अशें राज्य आसा थंय कितलेशे कार्यकर्त्यांची हत्या जाली, पत्रकारांक जिवंत मारले गेले कारण ते सत्य परिस्थिती बरयताले. कार्यकर्त्यांक काम करपाक मेळना अशा प्रसंगाचेर आज केरळ सारख्या राज्यान किंवा पश्चिम बंगाल सारख्या राज्यान कार्यकर्ते छाती फुलोवन आज काम करतात. कारण आज त्रिपुरान जे कार्यकर्त्यांक दाखोवन दिल्या तेच यश आमी फुडें केरळाक आनी पश्चिम बंगालाक सुद्दां आमकां मेळपाची एक शक्यता निर्माण जाली आसा. दुसरें म्हणजे नागालँडाक फाटले फावटी एकूच आमदार आमचो निवडून आयिल्लो. साधारण 3% वोट शेअर फाटल्या 13 आमकां आशिल्लो. हे फावटी NDA म्हणून आमकां 40% वोट्स मेळ्ळ्या. आनी भारतीय जनता पार्टीचे 11 आमदार जंय 99% मायनॉरिटी कम्युनिटी आसा थंय 11 आमदार आनी भारतीय जनता पक्षाच्या वोट शेअर थंय साधारण 15.5% हे फावटी जाल्लो आसा. थंय बहुतेक काँग्रेस पक्षाची उमेदवार आशिल्ले तेंची सगळ्यांची डेपॉझिट्स जप्त जाल्ले आसा. मुख्यमंत्र्याक मेळपाक गेल्ले डिस्चार्ज दितकर तेंचे घरा कडेन आनी तेंची हेल्थ पयली पेक्षा सुदारत वता. आनी एक साधारण आमी तेंचे कडेन 25 मिनटां आशिल्ले. काही संघटने संदर्भात काही फुडें वचपाक जाय म्हणजे एक संघटनेचें काम फुडें व्हरपाक जाय त्या खातीर तेंचे कडेन आमी उलोवपाक तेंच्यांनी आमकां तें काम फुडें व्हर म्हूण सांगलें. स्थापना दिवस आसा एप्रील म्हयन्याक तो कार्यक्रम करपाचो आसा गोंया भितर. त्या कार्यक्रमा संदर्भात मार्गदर्शन घेतलें आनी आमी देवा कडेन मागता ह्या समाजाचेर तांकां बरें देवान आरोग्य दिवचें. एडमिट थे बॉम्बे में तब गोवा में सभी लोग, मुस्लिम लोग, हिंदू लोग, क्रिश्चियन लोगों ने प्रेयर की थी उनके स्वास्थ्य के लिए. और उनके प्रार्थना से ही और डॉक्टर के उपचार से करने के बाद 22 तारीख को शायद 22 को गोवा में आए और हाउस में भी उन्होंने बजट प्रेजेंट किया.